नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परवामणकर 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। बर्जबाय रोमियो लेन क्लबात घडिल्ल्या दुर्घटनेची उच्च न्यायालयान घेतली स्वेच्छा दाखल। बेकायदेशीर बांदकामां वेवसाय आतां रडाराचेर। जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 20 डिसेंबराक सरकारान जाहीर केल्या पेड हॉलिडे। जिल्लो पंचायत वेंचणुके उपरांत 15 सुवातींनी 22 डिसेंबराक जातली मतमेजणी। वेंचणूक आयोगान जारी केली अधिसुचोवणी। बाणावले तळेबंद वाठारांत एका तळ्यात बुडून 1.5 वर्साच्या सावन भुरग्याक आयले दुर्दैवी मरण। घरा भायर खेळटा आसतना घडली दुर्दैवी घडणूक। HPV व्हायरसाक लागून दर म्हयन्याक राज्यांत सांपडटात गर्भाशय कॅन्सराच्यो 8 बायलां दुयेंती। 2019 ते 2023 मेरेन सांपडल्यात 527 दुयेंती। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान स्पश्ट। हडफडेच्या बर्जबाय रोमियो लेन क्लबांतल्या घडणुके उपरांत कोलवा वाठारांतले 2 स्पा केले सील। दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान स्पा सील करपा विशीं दिल्लो आदेश। झेडपी वेंचणुके खातीर चालू आसा अधिकाराचें राजकारण। गांवगिऱ्या वाठाराची उदरगत करचे खातीर जिल्लो पंचायती कडेन सामुदायीक शेतांचो दितलो ताबो, सांगता मुखेलमंत्री। जाल्यार विजय म्हणटा RDAचो फंड दितले जिल्लो पंचायतीक। आनी आतां खबरो विस्तारांत। बर्जबाय रोमियो लेन क्लबात घडिल्ल्या दुर्दैवी दुर्घटनेची ही उच्च न्यायालयान स्वेच्छा दाखल घेतली। उच्च न्यायालयान ॲडव्होकेट रोहित बास डिसा हांची एमिकस क्युरी म्हणून निवड केलेली आसा। मोडपाचो आदेश आनी परवानगी नासतना चलपी बेकायदेशीर वेवसायांची उच्च न्यायालयान दखल घेतली। भविष्यांत घडपी दुर्घटना खातीर कोणाक जबाबदार धरचे हे स्पश्ट करपाचे सरकाराक निर्देश दिल्या। ह्या प्रकरणाची 8 जानेवारीक सुनावणी जातली। आज आमकां कितें हायकोर्टांतल्यान आज आमकां कितें एक रिलीफ मेळ्ळो बिरजाच्या निमित्तांतल्यान, तर हायकोर्टान म्हटलें की हे प्रायवेट पिटिशन जे आमोणकरान घातलां ते आपूण कन्वर्ट करता इंटू सुमोटो पिटिशन। ते सुमोटो पिटिशन कन्वर्ट करून दोन्ही पार्टीक सांगलां आनी एमिकस क्युरी जो आसा पळय ताकाय सांगलां की तुमी प्रोविजन्स दाखया, ऑथॉरिटीज दाखया आनी तुमी ताच्या बरोबर कितें एक्शन जातली हेंय दाखया आनी हू इज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल इन सच केसीस हें दाखया। आतां हितूंतल्यान एक आमकां अशें रिलीफ असो दिसता की हें समजा जालें आनी तशी वेवस्थीत जर ऑर्डर आयली आनी आमी एक्सपेक्ट करता की तशी ऑर्डर येतली म्हणून, जाल्यार मॅक्झिमम इलिगल स्ट्रक्चर्स इन गोवा जे आसा पळय त्यो डेमोलिश जातली। आमचो कोस्टल लायन जो आसा तो कोस्ट लायन जो आसा तो क्लीन जातलो असो आमकां दिसता। आनी ताका लागून हे मॅटर जे आसा 12 तारखेक जे येतले परत जानेवारीच्या ते मॅटर जे आसा पळय ते गोंयच्या एकूण अस्तित्वाक लागून एक बरें ऑर्डर येतली अशी आमची अपेक्षा आसा। सो गव्हर्मेंटाची रिप्लाय करपाक लायला कितें कितें तेंच्यांनी ना गव्हर्मेंटाक तेंच्यांनी सांगलां की तुमचो जो कितें स्टँड आसा गव्हर्मेंटाचो हाचेर तो स्टँड तुमी क्लियर करा। आतां स्टँड म्हटल्यार कितें तांकां सांगलां की तुमी प्रोविजन्स दाखया, खंयच्या प्रोविजनाचेर कोण रिस्पॉन्सिबल आसा आनी अल्टिमेटली हू इज टू बी हेल्ड अकाउंटेबल इन सच केसीस। सच केसीस म्हटल्यार कितें की कंप्लेंट करनासतना एक इलिगल स्ट्रक्चर उबें जाता, तें इलिगल स्ट्रक्चर रवी हरमलकरान कंप्लेन करपाची गरज ना। ते ऑथॉरिटी वचून थंय पळोवंक जाय की देर इज अ इलिगल स्ट्रक्चर आनी तेजेर कारवाय ऑथॉरिटीन करूंक जाय, सुमोटो करूंक जाय। आज अशें जालां की सुमोटो सोडूनच दिया, कंप्लेंट जाता, रिमायंडर जाता तरी एक्शन जायना। जिल्लो पंचायत वेंचणूक 20 तारखेक जातली। ह्या निमतान उद्देगीक वचणूक काम करपी कामगारांक तशेंच दिसावड्या कामगारांक आनी हेरांक पेड हॉलिडे म्हणून सरकारान जाहीर केला। सामान्य प्रशासन विभागान ह्या विशींची अधिसुचोवणी जारी केली। तशेंच जिल्लो पंचायत वेंचणूक जावन 22 तारखेक मतमोजणी 15 सुवातींनी जातली। 20 डिसेंबराक जावपी झेडपी इलेक्शनाचेर आतां इलेक्शन कमिशनान आतां एक नोटिफिकेशन इशूड केलेलें आसा आनी तातूंत तांच्यांनी 15 जे कावंटींग सेंटर आसा ते अनाउन्समेंट तांची केलेली आसा। हे झेडपी इलेक्शना खातीर 50 पोल आसा आनी ताचे भितर आख्खे गोंयभरांत वेगवेगळ्या तालुक्यांनी 15 हे म्हणजे कावंटींग सेंटर जातले आनी कावंटींग वोट कावंटींग जे जातले ते 22 डिसेंबराक
डिसेंबराक जातले अशें ह्या नोटिफिकेशनान तांच्यांनी इश्यूड केलेले आसा. त्याच प्रमाणे आतां जर पळयलें जाल्यार आतां एक गोवा गव्हर्मेंटान एक नोटिफिकेशन काडलां, तातूंत तांच्यांनी पेड हॉलिडे डिक्लेअर केल्लेल्याचें सुद्दां आमकां आयकुपाक येता. जाल्यार 20 डिसेंबराक जावपी ZP इलेक्शना खातीर गोंय सरकारान आतां पेड हॉलिडे जी आसा ती डिक्लेअर केल्लेल्याचें आमकां कळटा. गोमंतक TV खातीर हांव वर्षा आश्वेकर. बाणावले तळेबंद वाठारांत एका तळ्यांत पडून 1.5 वर्साच्या सान्न भुरग्याक मरण येवपाची दुर्दैवी घडणूक घडली. घराच्या भायर खेळटा आसतना हो सान्न भुरगो तळ्यांत पडून बुडलो. सुमारास 11:30 ते 12 मजगतीं ही घडणूक घडली. ताका दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेल्लो, मात दोतोरान ताका मरण आयिल्ल्याचें घोशीत केलें. तशें कांय ना. तो भुरगो न्हिदिल्लो आशिल्लो पयलीं. मागीर कितें जालें, हांव भितर आशिल्लो. हांव पेपर वाचता आसतना मातशें म्हाका हें जालें, म्हळ्यार मातशें झेंप लागलें म्हाका. तो भुरगो न्हिदिल्लो न्ही, उठलो तो. उठून धांवून येयलो तो. धांवून हांगा येवन तो सद्दां येता आशिल्लो, आमी धरता आशिल्ले ताका. हांव भुरगे बी सगळे नाशिल्ले न्ही, कोणूय नाशिल्ले, स्कुलान बी गेल्ले न्ही. ताका लागून कितें जालें, हांव एकटो आशिल्लो आनी बायल मागीर दात काडपाक गेल्ली. मागीर कितें जालें, तितलेच तो येवन पडलो. मागीर हांव कितें एक 10 मिनटां जालें आसतलें, बायल येवन म्हाका दार म्हणल्यार दार उगता, तो भायरचो तो दार उगता गेल्यार म्हळ्यार तो भुरगो उठलो ना, अजून उठलो न्हिदिल्लो हा म्हूण सांगलें हांव. मागीर तो वचून पळयता जाल्यार भुरगो ना थिंगा. मागीर आमी थंयच्यान धांवून येले, पयलीं थंय गेले. मागीर ना तेय ना म्हणलें, थंय येवना, कित्याक धांवता आशिल्लो न्ही तो. हिंगा आयल्यार तो मागीर पळयल्यार हिंगा दिश्टी पडटा आशिल्लो आमकां. मागीर आमी जंप मारून ते काडले. उबरलो मागीर कितें केलें? मागीर कांय डॉक्टरा कडेन गेल्ले, हॉस्पिटलांत गेलो न्हू? गेले डायरेक्ट. मागीर कांयच कळुना आमकां कितें जाता कांयच कळना. आमी अशें बँड केलें पयलीं करून, मागीर तो नवीद बी सगळे धांवून येले न्ही, सगळे मेळून दोतोरा कडेन. HPV व्हायरसाक लागून राज्यात दर म्हयन्याक गर्भाशय कॅन्सराच्यो 8 बायलां दुयेंती सांपडटात. फाटल्या 5 वर्सांत म्हटल्यारूच 2019 ते 2023 मेरेन राज्यात वट्ट 527 गर्भाशय कॅन्सराचे दुयेंती सांपडले. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळी. HPV म्हळ्यारूच ह्युमन पॅपिलोमा व्हायरसाक लागून राज्यात दर म्हयन्याक गर्भाशय कॅन्सराच्यो 8 बायलां दुयेंती सांपडटात. केंद्रीय भलायकी राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव हांणी लोकसभेत दिल्ल्या लेखी जापेंतल्यान ही म्हायती मेळ्ळ्या. 2019 ते 2023 ह्या 5 वर्साच्या काळात राज्यात वट्ट 527 बायलांक गर्भाशयाचो कॅन्सर जाल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री जाधव हांणी सादर केल्ल्या आंकडेवारी वेल्यान दिसून आयले. गर्भाशय कॅन्सराच्या दुयेंतींचो आंकडो: वर्स 2019 101 दुयेंती, 2020 104 दुयेंती, 2021 106 दुयेंती, 2022 107 दुयेंती, जाल्यार 2023 109 दुयेंती. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आडफोड्या बर्ज बाय रोमियो लेन क्लबात जाल्ल्या घडणुके उपरांत कोलवा वाठारांतले 2 स्पा सील केले. दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी एग्ना क्लिट्स हाणें स्पा सील करपा विशीं आदेश दिल्लो. दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकान सादर केल्ल्या अहवाला उपरांत कारवाय करून साश्टीच्या मामलेदारान हॅपीनेस विलग्रो युनिसेक्स सलून अँड स्पा आनी रॉयल स्पा सील केले. ह्या आस्थापनांनी बेकायदेशीर वावर चलता असो आरोप अहवालात केल्लो. कायदो पाळूंक नाशिल्ल्यान हे दोनूय स्पा बंद केल्ल्याचे जिल्लो अधिकारी एग्ना क्लिट्स हाणें सांगलें. As on yesterday, they have gone to more than 10 places in South Salsett and Mormugao, and more than 6 places in Kankan. So they are filling the checklist. They are updating what are the field realities, whether people have fire NOCs, whether there is a mandatory, exit option, escape route, all those things. So they are given a checklist. They are doing it. They are filling it, and they are coming back. Till now, any illegal shack or nightclub have been found? So we have already closed 2 places, 2 clubs, 2 spas. That are spas. That was raided by police. We are expecting to take action. Once that is done, we will communicate to the media. Any illegalities found by this committee? There are certain illegalities, not illegality per se, certain deviation, certain violation, like certain places mein fire extinguisher expiry date is over, certain people have not kept the fire extinguisher, those Very deviations small. are there. Yeah. So we have given them time also, 7 days time, so we will revisit them. In that time, if they are not complying, then we will be taking stringent action.
पुराय गांवगिऱ्या वाठारांतली उदरगत करचे खातीर जिल्लो पंचायती म्हत्वाच्यो आसा. जिल्लो पंचायती कडेन ह्या फावटी सामुदायिक शेतांचो ताबो दितले, पडीक शेतां परतून लागवडी खाला हाडटले अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. जाल्यार गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस सत्तेर आयले जाल्यार जिल्लो पंचायतीक RDA फंड दितले अशें आमदार विजय सरदेसायान उलोवन दाखयलें. जिल्लो पंचायत वेंचणूक सामकीच लागीं पावल्या. दर एका पक्षा कडल्यान आपापले प्रचार नेटान चालू आसात. दर एकलो जायती आश्वासनां दितना दिश्टी पडटात. ह्या जिल्लो पंचायत वेंचणुके वयल्यान सध्या अधिकाराचें राजकारण सुरू आसा. जिल्लो पंचायती कडेन ह्या फावटी सामुदायिक शेतांचो ताबो दितले, पडींग शेतां परतून लागवडी खाला हाडटले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. जाल्यार गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस सत्तेर आयली जाल्यार RDAचे फंड जिल्लो पंचायतीक दितले म्हूण विजय सरदेसाय सांगता. आयकात तांचे म्हणणे. टुरिस्ट आमच्या तालुक्यात खूप मोठ्या प्रमाणात येवपाक लागतले आणि ते ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट करपा खातीर आणि ग्रामीण भागातली डेव्हलपमेंट करपा खातीर जिल्हा पंचायती ह्यो खूप म्हत्वाच्यो आसा. वता आसतना हांव एकूच सांगता, ह्या फावटी जिल्हा पंचायतीक कम्युनिटी फार्मिंग हो विशय आमी जिल्हा पंचायती कडेन दिवपाचो आसा. म्हज्या निमित्तान पडीक आसलेली शेतां ही खूप मोठ्या प्रमाणात लागवडी खातीर हाडप, कम्युनिटी डेअरी हो कन्सेप्ट आमी जिल्हा पंचायतीच्या अंतर्गत दिवन वेगवेगळे ल्हान गावांनी कम्युनिटी डेअरी सुरू करप, मोठ्या प्रमाणात धवल क्रांती जाका आमी म्हणटा ही व्हायट रेव्होल्युशन करपाचोय कन्सेप्ट हाज्या सकयल्याचो फिशिंग प्रोजेक्ट जे वेगवेगळे आसा ते कम्युनिटी फार्मिंगेच्या अंतर्गत हाडून ते जिल्हा पंचायतीच्या निधीच्या अंतर्गत दिवन आमी खूप मोठ्या प्रमाणात लोकां खातीर इन्वॉल्व करपाचे आसा. दुसरी गजाल, रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी सारख्या अंतर्गत चलपी सेंट्रल ग्रुप तुमकां जर खबर ना जाल्यार हांव मुद्दामून सांगता, एक सेंट्रल ग्रुप 20 लाख रुपये लोन देता काय ना. पर्सनल काढपा शिवाय त्यांच्याकडे काय इश्यू उरना. आता जिल्हा परिषद इलेक्शनात कितें आसता, जिल्हा म्हणटा थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी. आता जिल्हाक पावर कितें आहा, जिल्हाक पावर चड ना. मुखेलमंत्री कितें म्हणटा की आमकां जिल्हा इलेक्शन इम्पॉर्टंट. कित्याक इम्पॉर्टंट? कित्याक तेंय जिखपा जाय. मोदी बरोबर आसा म्हणटा पळय. अरे मोदी बरोबर कोण आहा? मोदीन कितें व्हडले दिवे लायले ते आमकां नाका. आमचे सादे प्रश्न असो आहा की जिल्ह्यात पावर कितले फाल्यां जर काँग्रेस आनी आमी सरकारान आयले जाल्यार RDA म्हणून जे फंड्स येतात ह्या RDAचे फंड्स डायवर्ट करून आमी जिल्ह्यात दितले. सो वी वील बी एम्पावरींग द ग्रासरूट डेमोक्रेसी. ही एक ग्रासरूट डेमोक्रेसीचो एक टायर आनी हे आमी करपाची आमची येवजण आहा. पूण हे फक्त आमी जिल्हा जिखले म्हणून जावचें ना. आमचो सरकारूय गोंयान येवचो पडटलो आनी सरकार गोंयान जर येतलो जाल्यार पयलीं साश्टीचे सगळे सीट जे एलायन्स कितें पार्टी कितें फुडें आसता तें हांव नकळो. आयच्या दिसाक एलायन्साक जिखपाची गरज ना. आमी जर हांगा जिखना, टोटल स्वीप करना जाल्यार आमी फुडें वचूंक शकना. आनी BJP हांगा टॅक्टिकल खेळटा की BJP आपलो कॅन्डिडेट घालना आनी दुसऱ्याक कोणाक तरी फुडें काडटा. सो लोकांनी क्लियर हे समजुपाची गरज आहा की दुसऱ्याक कोण रावले तें मत फोडपाक रावले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. मेर्शे गणपतीची शेड मातये भरवण करपाक आयिल्ल्या CRZच्या अधिकाऱ्यांक थळाव्या आमदारान आडयले. शेड बांदपाक शेतकऱ्यान NOC दिल्या आनी सगळे कायद्यान केला, मागीर CRZ नेमांचें उल्लंघन केलां अशें म्हणटात ते साप चुकीचे अशें थळावो आमदार रुदल्फ फर्नांडीस हाणें सांगलें. सरकारान बांदून दिल्ली शेड आतां सरकारूच मोडपाक सोदता हे कसल्यानी असो प्रश्न थळाव्यांनी केलो. आता ते वयता ते आता वयतले. वकिलाक जेन्ना गेलो न्हू आनी जेन्ना हायकोर्टान नोटीस येता न्हू तेन्ना हायकोर्टान गेलो आमी दाखयत न्हू तेणी तें कन्सिडर करचें. अशा खूब पयला आनी हे पब्लीक प्रायवेट न्यूज जावं स्वताची कोणाचेर पब्लीक अशें पब्लिकाची अशी करप सारकें न्हू. अशी वाट लावप अशें हे आतां भुरग्यां आतां गणेश सिच्युएशन एकल्याय ते न्हू आख्खे गांवचे आदी ते सायडी घाले ते सायडी घालना आनी कितें कायद्यान केलां. एका आमचे शेतकाराची NOC आहा, कबुलाची NOC आनी ह्या CRZ लायला म्हणटा ते रोंग आहा. पूण CRZ ऑफिशियलांक तुमी कितले पासून कन्विन्स करूंक शकतले बाबा हिंगा CRZ लागना म्हणून? कन्विन्स करपाक व्हडलें नाका. तुमकां ते आदले प्लान पळय ती शेतां हिंगा कितें जालां उदीक पळय जेन्ना बांद व्हडले न्हू आनी हारे उदीक भितर येता न्हू तेन्ना कसो मॅनग्रोव जाल्या. ही शेतां हिंगा आमची शेतां हिंगा मातशी शेतां आमची तेंची शेतां दोनूय सायडीच्यान आमची शेतां आमी हितून अशी आमकांय लागता. ही शेतां आदी
मोरबी केन्ना लागता न्ही मरोती केला आतां कितें जालां हे अशें करप म्हणजे आसता आमी जेन्ना गणेश विजय उलोवपाक आतां हायवे ते क्रॉस करतले म्हणल्यार तुका त्रास जाता इंडियाच्यान पयलीं कितें हांव इंच्या पयलीं हे केल्लें बांदले घाले तेच सेकंड फेज मागीर हांवें बांदला ही शेड बांदली आनी हांवें बांदता तेन्ना हे सेम तुमी हांवें कल्पना हांवें येयलेली मागीर तोच सांगतालो म्हाका इंजिनियर आतां हे सियाज हे लागता ते लागता मागीर तेका हांवें ते डॉक्युमेंट दाखयलो प्लान दाखयलो वानीन फोटीन दाखयलो आनी तेका डायरेक्ट ही कितें जालें लांबच्या लांब शीर न्हू ती मिडस मानसीक कॅटेगरी मानसीक सांग तूं ह्या हाका तूं वचीनाको टॅक्सी इंडक्स बरा हायवे ते सायडीच्यान सियार हाका लागून सियार कॉम्पिटिशन आसता कासावले अंडरपास प्रकल्पाविशीं दिशाभूल करप्यांक बळी पडचे न्हय अशें आवाहन कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझ हाणें केलां. प्रकल्पाच्या लागीं 90% काम पुराय जालां. कम्युनिटी नदीच्या जमनीचेर कल्वर्ट बॉक्स आनी 4 ते 5 मीटर रुंदीचो फुटपाथ तयार केला. फक्त संरक्षण वणटीचें काम उरलां अशें आमदारान सांगलें. कासावली सरपंचान ऑलरेडी तुमकां क्लेरिफाय केला आनी असो इश्यू लोकांक मिसगायड करपाक अशें म्हाका दिसता अशें चालू आसा. पूण हांव लोकांक एकूच सांगूंक सोदतां ऑलरेडी आमच्या सरपंचान सांगलें 90% आमचें ऑलरेडी काम तें आमचे अंडरपास रोड ऑलरेडी जाल्लो आसा. तेचे आमी ते कितें म्हणटात ते आमचे बॉक्सां ती घेवन आमची कालवर्ट बॉक्स ती देखून ऑलरेडी आमी घातलेली आसा. 90% काम कंप्लीट जालां आनी ऑलरेडी आमी ते रोड आमकां ऑलरेडी आमकां जी फुटपाथ आहा ही फुटपाथ आमकां 4 मिटर्स ते 5 मिटर्स हो आमकां ऑलरेडी फुटपाथ जो कोमदाद लँड आहा तो ऑलरेडी आमकां क्लियर जाल्लो आसा. आनीकूय आमी ऑलरेडी मीन टायम आमी लँड इक्वेशन करपाक ऑलरेडी घायलेलें आसा आनी ते एक्वायर ऑलरेडी आमचे कलेक्टर आसा फाटीं आमी नोटिफाय ऑलरेडी जाल्ले आसा आनी तेवूय जातलें. म्हाका 6 to 7 मिटर्स आमचो रोड मेळटलो आनी लोकांक कशी भिवपाची गरज ना कित्याक जो आमी इतले इनिशिएटीव घेतला आनी इतले आमी काम करून घेतला लोकांक हांव इतलेंय सांगूंक सोदतां 100% आमी अंडर पायपास रोड आमी हांव करून दितले कित्याक आमकां हो लोकांचो डिमांड आहलो. हो डिमांड हांव फुलफील करून हांव दितलो कित्याक लोकांची इतली वर्सांची मागणी तुमकां खबर आसा कितले जाण येवन गेले पूण तरी आसतना हांवें जो इनिशिएटीव घेवन हांवें ऑलरेडी घेतलेलो आसा आनी ताचें थोडेशें रेल्वे काम करपाचें उरलां जावं रिटर्निंग वॉल उरला ताका फिनिशींग करपाचें उरलां तें फिनिशींग जातलें आनी ती थोडीशी मठ ती माती आसा ती काडून ते आमकां लोकांक वचपाक वेळ दितलें हें हांव लोकांक सांगूंक सोदतां. फाटलीं 3.5 वर्सां जालीं भोमाचे लोक बायपास रस्त्याच्या प्रकल्पाक विरोध करतात. अशें आसतना लेगीत आमदार गोविंद गावडे लोकांबरोबर रावूंक ना तशेंच कोणेच आमच्या आंदोलनाक तेंको दिवंक नाशिल्लो. मात आतां जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पावल्या उपरांत आमदार गोविंद गावडेन ह्या प्रकल्पा आड आवाज उठयलो. राजकीय फायद्या खातीर तांचो विरोध आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां अशें भोमाचो थळावो संजय नायकाचें म्हणणें. 3 वर्सां जालीं हे भोमकार झगडटा आनी काल येवन खंय तरी आयज जिल्ला पंचायतीचेर जे इलेक्शन चलता ते टायमाचेर प्रचार करता आसतना एक स्टेटमेंट काडटा की कोणे तरी एक सरपंचान आपणाक सांगले तो रस्तो थंयच घाल म्हणून आनी आपणे तो रस्तो थंय घातलो म्हणून. हो स्टेटमेंट गोविंद गावडेचो दाखोवन दिता की हो जो रस्तो नॅशनल हायवे जो प्लांट केल्लो आसा आनी जो अलायनमेंट काडलेलो आसा आनी जो अलायनमेंट धाडलो गोंयच्यान तो जबरदस्तीन धाडलेलो आसा. आमी सदांच उलयताले भोमकार आनी आमी झगडटाले हो जो अलायनमेंट आसा तो अलायनमेंट एज पर रुल्स जावंक ना म्हणून. आयज गडकरी सराक आनी ह्या गोवा गव्हर्मेंटाक उत्तर दिवचें पडटलें ह्या हेजेर. आयज काल खंय तरी आमचो सती देवीचो उत्सव आसलो आनी ज्या पवित्र स्थळान रावन काल जो उच्चार केलो गोविंद गावडेन तेजेर दाखोवन दिता आमची देवी आमची देव देवता ही जागृत आसा. आनी 3 वर्सांनी आयज जी गोश्ट तो लिपयतालो ती खंय तरी तेणें उघड केली आनी लोकांक दाखोवन दिलें की भोमच्या लोकांचेर जो घालो घातलेलो आसा तो जबरदस्तीन घातलेलो आसा. ते कोणीय सांगलें म्हणून जर तुवें तो थंय अलायनमेंट घातलो जाल्यार ही तुजी मोठी चूक जावन आसा. गांव हो 3 जाणांचो आनी सरपंच आनी कोण जर तुका सांगता आनी कोण स्टेटस दवरता म्हणून जर तुवें तो अलायनमेंट थंय घातलो जाल्यार हे तुज्या तोंडान तुवें मान्य केलें की हो जो भोमकारांचो अन्याय जाला तो जबरदस्तीन जाल्लो आसा. एज पर रुल्स खंयच तो रस्तो थंय येना आनी आमी परत सांगूंक येताले आनी गडकरी सराक आयज हेजेर उत्तर दिवचें पडटलें. हो जेन्ना तुवें पास केलो तेन्ना खंयचे
खंयचे रूल ते लावन हें केलो पास केलो म्हणून आज तुझ्याच आमदारान तुमच्याच बीजेपीच्या एका आमदारान दाखोवन दिले की हो जो आसा पळय एज पर नॅशनल हायवेचे जे नॉर्म्स आसा तेज्या प्रमाणे जावंक ना. देशभरात हजारांनी नागरिकांची फटवणूक करपी सायबर फ्रॉड रॅकेटाचो पर्दाफाश केल्या उपरांत CBIन 58 कंपन्यो आणि 17 जाणां आड आरोपपत्र दाखल केला. हातूंत 4 विदेशी नागरिकांचो आस्पाव आसा. ऑनलायन गुंतवणूक, नोकरेचे हायस, रीण आणि हेर प्रकल्पाचे हायस दाखोवन देशांतल्या हजारांनी नागरिकांक सायबर फ्रॉड रॅकेटाच्या माध्यमांतल्यान फटयल्ले. ऑनलाईन गुंतवणूक, नोकरीचे हायस, रीण आणि हेर वेगवेगळ्या प्रकाराची हायसा दाखवून देशभरातल्या हजारांनी नागरिकांची सायबर फ्रॉड रॅकेटाच्या माध्यमांतल्यान फटवणूक केली. या व्हडल्या आणि संघटीत सायबर फ्रॉडाचो CBIन पर्दाफाश केलो. हे तांचे नेटवर्क देश विदेशात पातळिल्ले. तातूंत 1000 कोटी परस चड मोलाची फटवणूक जाल्ल्याचे स्पष्ट जाले. हे सायबर फ्रॉड नेटवर्क देशांतल्या कितल्याशाच राज्यांनी कार्यरत आशिल्ले अशें CBIच्या तपासात उक्ताडार आयले. बनावट गुंतवणूक स्कीम्स, बनावट लोन ॲप्स, खोट्यो पार्ट टाइम नोकऱ्यांच्यो ऑफर्स, बोगस ऑनलाईन गेमिंग या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान नागरिकांची फटवणूक केल्या. या कंपन्यांच्या बँक खात्याची तपासणी केले उपरांत CBIक 1000 कोटी परस चड रकमेचो व्यवहार जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले. हरियाणा, कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ ह्या राज्यांनी सायबर फ्रॉड रॅकेट पातळिल्ले. ताचो सोद घेवपा खातीर CBIन 27 सुवातेंचेर धाड घाली. उपरांत CBIन 58 कंपन्यो आणि 17 जाणां आड आरोपपत्र दाखल केला. तातूंत 4 विदेशी नागरिकांचोय आस्पाव आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. फकत आपूच भाजपाक हारोवपाक शकता. गोंयची राखण आणि संवर्धन करपा खातीर भाजपाक हरोवन गोंयांत प्रामाणीक शासन हाडप गरजेचें आसा अशें आपाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालाचें म्हणणें. काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी आम आदमी पक्षाक तेंको दिवचो आनी पक्षात शामील जावचें म्हणून केजरीवाल हाणें सांगलें. आयतारा सांजे बेतालबाटी घेतिल्ल्या बसकेंत अरविंद केजरीवाल उलयतालो. और मैं आपसे फॉर्मली वोट मांगने के लिए आया हूं. जो लोग आपसे वोट मांगने के लिए, उनको आपका वोट चाहिए ही नहीं. They don't need your vote. They don't want your vote. They are very confident कि हमें नहीं चाहिए, इनको देना ही पड़ेगा. इसको खत्म कर दो. बीजेपी और कांग्रेस का जो अलायंस, इनफॉर्मल अलायंस चल रहा है, अभी मैं बात करूंगा उसको खत्म कर दो. Bring आम आदमी पार्टी to power because only आम आदमी पार्टी can give you good governance. आज हमारी जब गवर्नेंस, हमारी सरकार नहीं है, तब हम लोगों की इतनी सेवा कर रहे हैं. कल को सरकार बन गई तो हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं गोवा के लिए. आज 13 साल बीजेपी के शासन के बाद गोवा को पूरे देश के अंदर करप्शन के लिए जाना जाता है. गोवा इज द मोस्ट करप्ट स्टेट. ये हाल कर दिया गोवा का बीजेपी ने 13 साल के अंदर. कांग्रेस के वर्कर्स इतने सफोकेटेड फील कर रहे हैं that many of these workers are openly supporting आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टी को openly अब कांग्रेस वाले भी सपोर्ट कर रहे हैं. I invite all Congress workers, good Congress workers. They have no hope left from Congress anymore. Please come to Aam Aadmi Party. We will together make a good and beautiful Goa. ह्या आशिल्ल्या 10 AM बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर, हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर